उदीक नासल्या कारणान तुमचे कितें त्रास तुमकां कितें? त्रास खूप झाले. आयदनां उरले, कपडे उरले, मेन म्हणजे सण्णासा वयपय उरले आमचे. आणि आणि केन्नाचे नो प्रॉब्लम आहा? हो कालचा आतां उदीक कशें हाडटा म्हणजे? आता उदीक टँकर हाडला. टँकर हाडून ते आमचे कावन्सिलर आमकां हाडून ते आता उदीक हाडून दिला न्ही आनी भरले उदीक. तुमी कितें मागता सरकारा कडेन? सगळे बेगीन ती पायपलायन कितें आहा सगळें व्यवस्थीत करून आमकां दिवचें पाणी सारकें टायम टू टायम. कालचे न्हय हडपान वडा कडेन उदक ना, पायप फुटल्या कारणान. आयज तुळशीचें लग्न आसा, सगळ्याक लोकांची गडबड आसा आनी भितर उदकाची धानत. आतां हे पळय टँकर हाडला आनी लोकांक उदक दिता. बेगींतल्या बेगीन काम करून तांकां उदक फ्लो करपाचें. मागीर आतां खंय खंय हें उदक ना आतां? आतां मांद्रेकर वाड्यान ना, हडपा न्हय पळय हांगासर वरच्या वाडा, साळकर वाडा हे एरियेक उदकूच ना. म्हणजे आतां टँकरान तुमी सगळे कडेन वॉटर टँकरान आतां तांकां टायमिंग दिला उदक. भर तुळशीच्या लग्ना दिसा दिवचलच्या बोड्ड्या वाठारांत उदकाची गंभीर समस्या निर्माण जाल्ली आसा. नळांक उदक नाशिल्ल्यान बोड्ड्या सयत मांद्रेकर वाडो, व्हडपान वडाचो वाडो आनी हेर कांय सुवातींचेर लोकांचे हाल जाल्ले आसात. गृहिणींक तर उदका खातीर टळटळे काडचे पडटा. भर तुळशीच्या लग्ना दिसा नळ सुके पडिल्ल्यान लोकांचेर खासा करून गृहिणींचेर आकांत आयिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा दनपारच्यान ही समस्या निर्माण जाल्या अशें कळटा. बोड्ड्या वाठाराक उदकाची पुरवण करपी उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान ही समस्या उप्रासल्या अशें कळटा. फाटल्या वर्साय भर तुळशीच्या लग्ना दिसा बोड्ड्या वाठारांत उदकाची अशीच समस्या निर्माण जाल्ली अशी म्हायती कांय लोकांनी दिली. जी पायपलायन फुटल्या ताची बेगोबेग दुरुस्ती करून बोड्ड्या वाठारांत सुरळीतपणान उदकाची पुरवण करची अशी मागणी बोड्ड्याच्या लोकांनी केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.